आम्ही आता हसापूर सानेल हे न्हंयचेर हे पूल बांधता त्या पुलाचेर उबे आहात। त्या पुलाची परिस्थिती पळयात आता पावस येयलो आणि कशी जाल्ली आहा ती। आता सध्याची परिस्थिती आहा त्या पुलार इतले तेंच्यांनी बेगीन काम करूंक जाय की जर व्हडलो पावस आयज पासून लागत जाल्यार फाल्यांच्यान हांगासर कंप्लिटली हे टू व्हिलर वयता ते सुद्दां बंद जातले। दाखोवपाचें कारण म्हटल्यार कितें, तुमकां सांगल्या प्रमाणे ज्या पावसाच्या तोंडार जे काम केले ते काम जे स्पिडीर जावपाक जाय ते तेंचे जावंक ना, तेका लागून हो लोकांक आयज प्रॉब्लेम जाल्लो आहा। हे काम बेगिनात बेगीन करून ह्या रस्त्या वयल्यान तरी एक 4 व्हिलरी तरी चालू करपा सारके जावपाक जाय। अशा तरेन ह्या लोकांची एक सोय करप ही गरजेची आहा।